उगडापान पुस्तकांतले वाचप. शिंयासनार बसलेल्याच्या उजव्या हातांत एक पुस्तकाचो खवळो हांवें पळयलो. ताचेर भितरल्यान आनी भायल्यान बरोवन आसलें. 7 मोरे मारून तो बंद केल्लो. व्हडल्यान भोब मारून परगडतलो एक दडंग देवदूत हांवें पळयलो. तो अशें म्हणटालो, हो खवळो सोडोवंक आनी मोरी फोडूंक योग्य जाल्लो कोण? पूण तो खवळो सोडोवंक वा तांत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो सर्गी, संवसारी वा पाताळी कोणी एकलो नातलो. खवळो सोडोवंक वा तांत भितर दिश्ट घालूंक शकतलो कोणूच ना म्हणून हांव गळगळ्या रडलो. तवळ मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हणलें, रडा नाका, पळय, दाविदाच्या फाळा, जुदाचे कुळयेंतल्या शिवान जैत व्हेलां. देखून ताका हो खवळो सोडोवन ताच्यो 7 मोरी फोडचे हक्क आसा. तेदवा शिंयासनाच्या मोदेगाद जिवियांच्या आनी मालगाड्यांच्या वृत्त्या मदें उबी आसलेली एक शेळी हांवें देखली. ती जिवीशी मारलीशी दिसताली. तिका 7 शिंगां आनी 7 दोळे आसले. ते दोळे सगळ्या संवसारार धाडलेले देवाचे आत्मे. ते शेळयेन वचून शिंयासनार बसलेल्यांच्या उजव्या हातांतलो खवळो घेतलो. तिणें तो घेतासतना त्यो 4 जिवियो आनी ते 26 मालगाडे शेळये समोर सरपडले. हर एक मालगाड्या लागीं एक विणो आनी धुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आसलें. तीं पात्रां देवाच्या लोकांची प्रार्थना. ते सक्कड एक नवें गीत गावन म्हणाले, खवळो घेवंक आनी ताच्यो मोरी फोडूंक तूंच योग्य. कित्याक तुका जिवीशी मारलो आनी तुज्या रक्तान सर्व कुळयां, देसां, भासां आनी जनांगां थावन देवाक जन तुवें मोलाक घेतलें. तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजाकी सेवा करूंक एक रायाळ घराणें घडलें. त्या घराण्याचे पृथ्वेचेर राज्य चलयतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याजाकी कुळी कशी केल्याय. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया, भक्तांचे सभेंत ताचे स्तुती करा. इस्रायेल आपल्या रचणाराक लागून संतोष भोगूं, सियोनाचे भुरगीं आपल्या रायाक लागून उल्हासूं. श्लोक. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याजाकी कुळी कशी केल्याय. नाचोन तीं ताच्या नांवाची स्तुती करूं, घुमटां आनी विणे वाजोवन ताची स्तुती करूं. कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता. श्लोक. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याजाकी कुळी कशी केल्याय. भक्त आपल्या वैभवांत उल्हासूं
आपल्या हांतोळणार आनंदान गितां गावो. तांच्या तोंडांत आसो स्तोते गितां आनी तांच्या हातांत दोन धारेचे थालवार. श्लोक. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याजाकी कुळी कशी केल्याय. लिखीत निर्णया प्रमाणे तांकां शिक्षा लायतले. ताच्या सगळ्या भक्तांच्या गौरवा खातीर हें सगळें घडतलें. श्लोक. आमच्या देवाची आमी सेवा करच्याक तुवें आमकां रायाळ आनी याजाकी कुळी कशी केल्याय. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. लागसार पावतास आपली दिश्ट शहरा वयर घालन तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं आज पोनी जाणा जाल्लें जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्या थावन ती लिपोवन आसा. वय येतले दीस जेदवा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागर उबारून तुका वेडो घालतले आनी चारी कुशीनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुरते नास करतले. तुजे थंय फातराचेर फातर उरोंक ते सोडचे नात, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता.